म्हादय अभयारण्यातल्या दोंगराक लागिल्लो उजो हो सैमीक नासून तो मनशांनी लायिल्लो उजो आसा अशें मत पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार तशेंच आदले उपवनसंरक्षक मिलिंद कारखानीस हांणी व्यक्त केला। उदरगतीच्या नांवान रान लासपाच्यो घडणुक्यो घडपाक लागल्यात। राजकीय फुडाऱ्यांक तशेंच लोकांक रानां नाका हें लेगीत रानांक उजो घालपाचें एक कारण आसूं शकता अशें तांणी म्हटलां। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीत राजेंद्र केरकार आनी मिलिंद कारखानीस हांणी उजो लागपा विशयाचेर वस्तुस्थिती उलोवन दाखयल्या। 1999 म्हादई अभयारण्याची निर्मिती जाली आणि नेत्रावळी अभयारण्याची निर्मिती जाली। जर आम्ही त्या प्रश्नाकडेन पळयलें जाल्यार लक्षांत येतालें की 99 पर्यंत हांवें म्हटलेलें सरकाराक की ज्या लोक थंय रावतात ज्यांचे काजू बागायती आसात तांकां वगळून तेंचे जे क्षेत्र तांकां दियात आणि नवीन जे अतिक्रमण जातालें ताका अजिबात तुमी म्हणटा ती मान्यता दिवप ना। आता त्याच्या उपरांत काल म्हणजे एक 2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां लोकांनी जाळपोळ करून त्या भागांनी आपूण काजू बागायती करताले अशा प्रकारचो निर्धार करून ते जंगल जे आसा ते नष्ट करपाचें काम चालू दवरलेलें आसा। आणि हे काम करीत आसतना तांकां कशें दिसलां की आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली पचत वयता म्हणून पयलीं 99 उपरांत जेन्ना सरकारान हे बंद करपा खातीर यंत्रणा निर्माण करपाक जाय ती करूंक ना, तेंचेर गुन्हे दाखल करूंक ना किंवा तेंचेर कारवाई करूंक ना। म्हणून त्या लोकांक आतां अशी उर्जा प्राप्त जाल्लेली आसा की आतां आमी जर कितें केलें वाघाक जंय मारल्या उपरांत आमकां शिक्षा जायना, शिकार केल्यार शिक्षा जायना, मागीर हे जंगलां जाळी जाल्यार जंगल राज 70 चालू आसा। हांव ते तशें म्हणना, पूण कशें आसा जंगल राज्य जे आसता हे जंगल राज्य जंगलाक देव मानून जंगल राज्य आमच्या देशांत चलतालें। पूण आतां कशें आसा की एक माफिया जो आसा ज्या माफियाक ही सगळी रानां जी आसा ती अडचण दिसता। तांकां अशें दिसता की ही रानां लासून उडयली जाल्यार आमकां थंय रस्ते करपाक मेळटाले, पूल करपाक मेळटाले, लोकांक थंय इको टुरिजम कॉटेजीस बांदूंक मेळटाले। तेच लोक हे सगळे प्रयत्न करीत आसा। पण म्हाका एक सांग, तसली झाडां 70 आसात गोंयांत तसली झाडां नात। ओके, आमचे गोंयान जे रान आसा त्या रानान जो उजो पडटा तो केवळ कोणी तरी लायल्याक लागून पेट्टा। दुसरें कांयच कारण ना हे निश्चित। बरोबर, नैसर्गिक रित्या उजो आपोआप पेटपाक शकना। पण हातूंत भितर कांय लोकांनी अशें म्हणलां की सध्या गरमी वाडल्या आनी आर्द्रता कमी आसा, तातूंतल्यान हें कारण ना शक्यता जवळ जवळ 0।